परवरीचे विधानसभेन 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीच्या टॉर्च रॅलीचे खेळामंत्री गोविंद गावडे आणि मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हस्तुकी उक्तावण जाले। टॉर्च रिले काणकोण वाठारांतल्यान सुरू जावन 12 तालुक्यांनी वयतली। दर तालुक्यांतले आंतरराष्ट्रीय खेळगडे आणि एसडीएम ही मशाल स्वीकारतले। 17 दिसा उपरांत तिसवाडी वाठारांत कार्यावळ सोंपतली। खेळगड्यांनी खेळा सर्तीन मोठ्या संख्येन वांटो घेवचो असो मुख्यमंत्री आणि खेळा मंत्र्यान उलो मारला। थोडे जण खेळात पार्टिसिपेट जातले, थोडे जण पळोवपाक येतले। म्हाका खास करून सांगपाक खूब आवडटा तांच्या मदीं हांव कांय प्रोग्रामाची जागृती करपा खातीर खंयच्या दिसा खंयच्यो एक्सपे आसतल्यो त्या एरियात सगळ्यांक कळपाकूय जाय आनी त्योच कळपा खातीर आमची टॉर्च रॅली जी आसा ती काणकोणच्यान पेडण्या पर्यंत परत एकदां पेडणेच्यान मुंजे पर्यंत तशीच ती वाळपयच्यान दाबोळी पर्यंत ह्या सगळ्या तालुक्यांनी सगळ्यांक अवेरनेस करपा खातीर सगळ्यांच्या मदीं एक उत्सुकता वाडोवपाक वयतले। सगळ्यांच्या मदीं हर एका वचपाक जाय ह्या खातीर हांव बॅडमिंटन पळोवपाक वयतलो, खो खो पळोवपाक वयतलो, बाकीचे खेळ पळोवपाक वयतलो। ही जी उत्सुकता युवकांच्या मनांत आसा ही आनीकूय ती खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडोवपाक जाय। ताच्याच खातीर टॉर्च रॅली करून सगळे जे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स असोसिएशन विशेष करून जे पार्टिसिपेट करतात हे सगळे जाण ह्या टॉर्च रॅलीचे जशे डॉक्टर गावडे सांगल्या प्रमाणे आमचे डेप्युटी कलेक्टर थंयसरलो हेड ऑफ दॅट तालुका जरी आसलो जाल्यार विशेष करून आमचे थंयचे स्पोर्ट्स टीम म्हणजे पी टीचर्स, फिजिकल एज्युकेशन टीचर, एनएसएस व्हॉलंटियर्स, एमआयके व्हॉलंटियर्स, यूथ क्लब, म्हाका दिसता गांवांतल्या यूथ क्लबांनी इनिशिएटीव घेवची। कारण आमी सदांच म्हणटा की आमी क्रिकेट खेळटा, फुटबॉल खेळटा, व्हॉलीबॉल खेळटा, हाच्या पलीकडे आमी एसोसिएशन आसात पण गांवांतल्या भुरग्यांक चेस कितें वायट कळचो आनी ताका बॅडमिंटन कितें हें कळचें, बाबा सायकलींग कितें, शूटिंग कितें हेंय कळचें। कारण आमचे सायकलींग, शूटिंग हेजो गेम आमच्या गांव वाठारांत तितल्यो ना, पण त्यो कळच्यो ग्रामीण भागांत आनी ताच्या कशें एट्रॅक्शन क्रिएट जावचें केन्ना खंयची एक खंय आसतली हाचो अवेरनेस कळपा खातीर टॉर्च रॅली निश्चित खूब व्हडलो फायदो गोंयांतल्या सविस्तर भुरग्यांक जातलो। टॉर्च रॅली which will go from each and every talukas of the state of Goa. The SDM of these respective talukas is going to welcome, along with other dignitaries, the most professional or the national or the international caliber athletes is also presence will be there in the respective field. Right now from the 11th of October, the rally is going to be commenced from the Kankon. It will go to the Pendem and back to the Tiswadi. Only intention is that total awareness has to be happen in rural area especially, and in the evening time also in the schools, majority of the schools which are there on the highways or the rural areas where the number is also high, we are also going to take this rally to the respective schools with the concern the management and the headmasters. They are going to click the photograph, they are going to put it on the Instagram, the social media platform. Only intention is that the young budding minds or the athletes should come out with the same motivation. They should come and watch all the matches, and they had to create the interest among the different disciplines are there. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, नितीक्षा गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू।